आतां जी गोरवां आसा पळय हेजेर एक्चुअली हांवें पंचायतीक लेटर केला की तेंच्यांनी तेजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाचें. हांवें इवन सजेस्ट केला की पार्शे पंचायतीन जशें केलां की पब्लीक नोटीस मारपाची एक आनी लोकांक सांगपाचें की तुमची गोरवां बांदा नाजाल्यार ती गोरवां आमी व्हरतले म्हणून. आनी पंचायतीन म्हाका दिसता पार्शेच्या व्हरपाकूय स्टार्ट केल्या आनी 1000 रुपया फायन आसा अशें कितें तरी आसा कोण क्लेम करता तेका तें करूं येता. नाजाल्यार ते गांवांनी जे हें केल्लें आसा अलॉट केल्लो आसता खंय फंड तेका अशी खबर मेळ्ळा आमकां की गौशाला तो गोठो करपा खातीर दर एक पंचायतीक तो फंड आसता तो तरी तेंच्यांनी युटिलायज करून गोठो खंय तरी करपाचो अशें हांवें तांकां आतां लेटर केला पंचायतीन इनवर्ट केला. आनी सरपंचान म्हाका फोनूय करून पॉझिटीव रिस्पॉन्स दिला की करता तेच्या बद्दल कितें तरी सोल्युशन काडटा म्हणून. नाजाल्यार हांगा पळया तुमी आतां इतलो प्रॉब्लम जाता रातचो हांगासर काळोख लायट जेन्ना वयता काळोख जाता तेन्ना गाडयो मारतात तेंचेर गोरवांकूय त्रास जाता त्या हेचो गाडी मारली काय आनी गाडयेकाराकूय त्रास जाता गाडी डॅमेज जाता मनीसूय डॅमेज जाता. आनी परत सेकंड प्रॉब्लम म्हटल्यार जी शॉपां आसा पावस स्टार्ट जालो काय ती लोकांच्या घरांनी शॉपांनी सगळ्याक भितर रिकतात. सो हो प्रॉब्लम सगळ्यांक सतायता सध्या. आमी आतां कोणाक ब्लेम करून फायदो ना पूण कोणी तरी ते सिरियसली घेवंक जाय. पंचायती कडेन हांव मागता की म्हजें नांव स्वरूप जेजे नायक हरमलगांवचो निवासी. आमी हांगा रातचे पळयतले जाल्यार कितलींशीं जनावरां आसा हे शॉपाच्या फुड्यान अक्षरशः 25-30 रस्त्यार आसतात उबे आनी रातचे 10, 11, 12 गाडयो येतात बँग बँग आवाज करतात. अक्षरशः सगळे लोक जागे जातात त्या हेका. कोणाची घरां आसात ते कोणूच व्हरनात केन्नाच. आनी तातूंतसून पळोवपाक गेले जाल्यार थोडेशे सबसिडी दिल्ले असतात गायींक तेंचे कानाक क्लिप्स असतात ते बी असतात म्हणजे गव्हर्मेंटाकडून सबसिडी घेवन हे अशेंच बाऱ्यार सुरलेले असतात. पयसो फुकट कोणाचो वयता त्या भायर केन्ना रस्त्यार चलता गाडयो खंय ना डॅश दिता तांचेर ती तशीच पडलेली असतात. मालकांक कांयच पडलेलें ना. मागता पंचायती कडेन आनी सरकारा कडेन की बेगिनाच बेगीन हांकां धरून गोशाळेन दिवपाची